खुशाल संसार सगळो दिसते कुनायस क्रिसमसाचो जल्मोन जेजू गोरवांगोट्यान कालती जालो ह्या संवसारान जेजूचो मोग वांट्या आमी सगळ्या गांवांत जेजू ताय मेवता मागल्यार मोगान अशें म्हूण सांगला मामा दाडान मागता जेजू सवोस काय दी ह्या संवसारान. Congratulations for that lovely song. आज सुमार 10 वर्सां जालीं बेबी वालांका वाडोवन व्हडलें जालां पूण ताच्या जल्माचो गूट ताका आज पुर्यान खबर ना कोण ती ताची नीज आवय आनी बापूय पूण स्नेत्रान रियो ताच्या काळजांतलो मोग ताका दीत आसात कित्याक तें जावन आसा ताच्या रोगताचें फळ. Merry Christmas to you, boy. Merry Christmas, boy. Merry Christmas, boy. Boy, आम्ही तुका एकटे धरून बिसाक गेली आणि तू बिये नासतना उठवून कांदर कोत्ताय. आंटी मम्मी डॅडी आनी तुमी म्हाका न्हीद घालून मिसाक गेलेली न्हू तुमी समजली ता अशें न्हिदोन उठयलें म्हूण पूण म्हाका आमी न्हीद जेजून उठयलें आनी म्हणोक लागलो बाय वेलंका उठ हांव जल्मला आनी आजून तूं न्हिदोन आसाय मागीर ताका कुशाल करूं काय म्हजे बायलीन वाजे. How nice of you. Boy, हांव जाणा जेजू ल्हान भुरग्यां लागीं उलयता आनी ल्हान भुरग्यांचे मागणे तो बेगीन आयकता. पूण आंटी मम्मी डॅडी मिसाक गेलेली ती अजूनय कित्याक येवंक ना. Boy. तुझी मम्मी आणि डॅडी बी सोबतोच पळय गोजुशी क्रिसमस फादराचें कंपिटिशन चलता न्हय तें पळोवंक रावल्यात पूण तूं हांगासर एकटें आसा म्हणून आमी तें कंपिटिशन सोडून पासून तुका वेडून आयल्या. आंटी आंटी तुमी म्हाका बेगीन नेसवात आयकोची लागीं मेळटा म्हाका क्रिसमस फादराक पळोवंक जाय. बाय आता म्हटल्यार ते कॉम्पिटिशन काबार जालें आसतलें पूण तुवें भिवपाची गरज ना आमचो सालो क्रिसमस फादर नेसला आनी आतां तो हांगासर येतलो. खरेंच आंटी तर हांव बेगीन भितर येता आनी गोरे नेसन रावता. यो पळय यो हांवें आमच्या बायक कितें हाडलां पळय तें कितें जाला? भांगाराची कांकणां. ओ कित्याक आज 10 वर्सां जालीं आमचे बाय तांचे वेगीन वाडटा जाय पूण आमची निशाणी कशी आमी ताका केन्नाच कांयच घालूंक ना देखून आयज ही भांगाराची कांकणां हांव ताच्या हाताक घालता. हा सेट आयज पासून तूं पळय कितें करता ताचेर हांव केन्नाच विरोध न्हय पूण तूं जाणा न्हू एडनाक बरें दिसोन आमी भाई सगळी आमचो मोग दाखयलो मागीर ते बेश्टेच आपलें तोंड काळें करता. Merry Christmas. Merry Christmas to you. 10 वर्सां आदीं ह्या दोगूय भावां मदें भुरग्याक लागून ताच्या काळजां मदें फूट पडलेली जायत पूण ताच्या रोगताची सोयरी गो दोशी जावंक ना मनांतले मनान धरून आज पासून ते काशा भाव म्हणून चलता. मी सोबतच आमी तुका पळयताली पूण तुमी आमकां दिसलीच पळोवंक ना. आम्ही इगोरचे बाय क्रिसमस फादराचें कॉम्पिटिशन पळयताले. होय आनी आमचो सालोय क्रिसमस फादर नेसला. होय तो आमकां भेटला आनी आमी ताका विश पासून केली. म्हाका दिसता ताका जेरूड फर्स्ट टायम वतलो. मेवतलो आतां तुमी उलय हांव तुमकां गरम गरम कॉफी करून ओके, हाडटा. मस्त ना? अरे क्रिसमस फादर म्हणल्यार म्हाका बरो उगडास आयलो. आतांच म्हाका कोणें वाटीक सांगला की एका क्रिसमस फादराक बरोच मार पडलो म्हणून. जशें एका पिकाऱ्याक दुसऱ्या पिकाऱ्याचे नवसाय दिस सोगली कोणे इकोचीचे कमानी कोयरान बरें कोणें कांतार गायले जाल्यार कोणें बरें गिटार वाजयलें जाल्यार रोखडीच नवसायेक किसी लागता. अरे हांव उलयता बायक विश करून बाय उठोन हांगासर वायलीन वाजयताले आमी जाल्यार ताका विश केली. विश केलें. होय होय होय. घे गरम गरम कॉफी पियात. कॉफी जरा मस्त आहे का? तुमची मोड येते तुम्ही किती आपला सुसेगात कॉफी पिताय ती क्रिसमस फादर मार म्हणून तुम्ही कॉफी पिताय बेस्ट धरतो बेस बांगलादेश कितें जालां रे आमी सगळीं रावताले बरे तुका जेरूड फर्स्ट प्राइज मेवतलो म्हणून. फर्स्ट प्राइज तुझो मोड्याचो. अरे सालू तुका कोणे पिसुळला रे म्हाका दिसता तुजे श्रेणीत तुगे शीम मारले आसतले म्हणून. सालू हांवें तुका शेंबर फावट सांगले ते
रेड्याची बिस्कुटी तोडू नका म्हणून अगं रेड्यान भिजलो ना मागीर माग मुंच्यान भिजली थिंगी करची डोळे मनशान भिजलो होय. कोण रे तो सिंगाचो मनीस अरे तू जाण मरे आज क्रिसमस फादरा कॉम्पिटिशन आल्लो म्हणून होय. आणि तू ते जाणा मुको ड्रेस आसना मु कॉम्पिटिशन मागीर? तो कायत ना गे चढा तो जाणू होय. ते काय उपकार मागून ड्रेस मागून घेऊन आयलोलो हा. तो कायत ना गे चढ होते इन्स्पेक्टर गे डगलसा चुडा मोगाय नागलोलो ती ऑफर मुस्ता डगलसा कोळी कायत ना गे चढ आपल्या चुडा मोगाय ना होय. त्याने ते चुडा कॉलेज धाडपाचे पोत गुन सोडे मागीर? अरे वो कायत ना गे चढ कित कामला सोदा क्रिसमस फादरा ड्रेस घालूय आणि सोवराने तेगे चुडा मेळो वयतालो आणि आज तेगे ड्रेस घाल हांव थिंग क्रिसमस फादरा उब रावलोलो इन्स्पेक्टर डगलास मुस्ते ड्रेस उडकिले ते कायत ना गे चढाय त्या दिसात मुस्तो चुडा मेळाता तो हांव म्हूण तेणी ती गाड घान माग पळे गेसलो तो माझा पार्वती के बायले मुझे हाटी दोन घास मार मरो राव रे तुवें ताची बायले घास मारपाक गेलो रे आय तेगे बायले हाटी दोन घास मारलोले मागीर? पूण घास लागनायले काच आवटो मर तेगे मुरसाली आता तू एक काम कर आता मार्गाव वच मरे आणि गांजेला कफादारी असे ना पिसर असं उभं राव म्हणून तुका गरीब क्रिसमस पद्धत म्हणून पीक घालतो बोल सारखे क्रिसमस बाजारा भीक मागून धाडायचं होय रे, अरे ट्राय कर रे. एक्चुअली आय थिंक कोण चॉकलेट दिवपा झालं मरे लगा तू भीक मागून धाडाय माग माग रे ट्राय कर रे ठीक आहे कमेस होती नाही, 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 नाही. 20 रुपये रोहन पळय आता आमी डान्सा कित्याक बरे रे हा रिओ हांव तुका तेच सांग सोदी उलयता उलयता हांव विसरलो बरें तर हांव एकटाक सांगता भितर तयार सांग ओके तो खंय गेला यो म्हाका दिसता आयचो दीस एकदम बरो आसा म्हणून बायेच्या हाताक ताची कांकणां घालून कित्याक आयज जेजूच्या जल्माचो दीस आनी जोरी तर आयच्या दिसाक आमी बायेच्या हाताक कांकणां घालीत जाल्यार आमकां उगडास बरो न्हय ओके तुका आयज जाल्यार आयज कर. हांव डान्साक वचूंक तयार आसा, ओके ओके आंटी मम्मीक सांग न्हय म्हाका डान्साक म्हणून बाय हांव तुजे मामीक सांगता पूण तेच्या आदी हांवें तुका कितें हाडा पळय तें पळय किती आला आंटी कसलो गिफ्ट पयलो तुजे दोळे घाल ओके तुजे हात दाखय आता तुजे दोळे उगड. वाव थँक्यू आंटी थँक्यू व्हेरी मच आंटी मी तुझी काकणा सदांच माझ्या हातान घालते बाय हांव तुका आजयेकीन बरी कामना केली पूण फकत तूं बरे भाशेन शिक ओके आंटी मम्मी बाय. मम्मी पळय सिनेटर आंटीन माझ्या हाताक बंगाराची काकणा घातल्यात कितें सिनेट्राची तुज्या हाताक बगाराची काकणां घातल्या पयलीं काडे पोर ना मम्मी म्हाका हांव इजा सगळ्या पयलीं ती काकणां प्लीज काडे मम्मी म्हाका इजा हांवें सगळ्या पयलीं काडे पोर दिवना प्लीज मम्मी तो सिनेट्रा हांव तुका बरे भाशेन सांगता दुसरी पाव तूं मोशे तुवें केन्नाच वचून दिवचें ना चल चल तूं भितर वच सिनेट्रा आतां इल्ली करून मोशे तुवें तूं आपले ओदन ओडटा तें हांवें पळयलां म्हाका दिसता ह्या दिसांनी तुज्या मनांत कसलो तरी प्लॅन चलता मोशे तुवें आपले करपाचो ना बसली चिंतना हांवें म्हज्या मनांत केन्नाच हाडूंक ना म्हाका जाय म्हजे पाय सदांच बरे भाशेन वाडलेले कित्याक हांव जाणा जरी तो ताच्या जल्माचो गूट ताका गमत जाल्यार ताचें जिवीत पिड्यार जातलें म्हणून कित्याक तें जाण आसा म्हजें रोगो तुजें रोगो ना that's it